पत्रकारितेत प्रिंट आणि व्हिज्युअल पयलीं सगळेंच प्रिंट मिडियाचेर चलतालें. अलीकडे व्हिज्युअल आयली आनी तिका महत्व जास्त वाडलें. इलेक्ट्रॉनीक मिडियान गोव्यांत जो आपलो प्रभाव निर्माण केला तातूंत RDXचें स्थान मोठें आसा. मिडियाचें महत्व आसताच, पण हें महत्व लक्षांत घेवन आपलें काम समाजांत खास करून समाजांतल्या निम्न स्तरांतल्या गटांक प्राधान्य दिवन किंवा नजरे समोर दवरून जें करप आसता तें RDX करता हें पळोवन खूब समाधान दिसता. RDX चॅनलाक 74 5 वर्सां जाता. हांव तांकां 5 वर्सां पूर्ण केल्ल्या बद्दल शुभेच्छा दिता आनी समजता तेंच्यांनी आपली कवरेज ही चालू दवरची. सगळे इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स गोंयचे आनी चड करून उत्तर गोंयचे जे ते कवर करतात, म्हाका दिसता बरे भशेन कवर करतात. ही लोकांक म्हायती दिवपाचें काम करतात, ती तशीच चालू दवरची. तांकां सगळे भविश्याक शुभेच्छा म्हज्यो. कोणाचीच अशी बायस न्यूज करिनासतना जें कितें खरें आसा पळय तें लोकां पर्यंत पावयता म्हणून ह्या चॅनलाक आयज तेंच्या वर्धापन दिना दिसा हांव तांकां मना काळजांतल्यान खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता. खूब खुश आनी आनंद जाता की RDX गोवा 5 वर्सां सोडटात आनीक हांव तांकां परबी दिता. I congratulate RDX channel on its completion of its 5th anniversary. I take this opportunity to congratulate RDX channel on their 5th anniversary of giving uninterrupted service and showing what Goa wants and what are the issues of the Goan people. I would like to wish RDX Goa channel news being the 5th anniversary on 4th of April for the excellent performance over the years. In fact, they've been doing very well, and today the channel of RDX has caught up very well, giving all the information with regards to all types of news. So I wish them all the very best in the future. सद्याक हांवें RDX चॅनल तुमचें घालून पळयलां 4-5 वर्सां जालीं. जे बरे बरे न्यूज तुमी हाडटा हाजेर छापून हाडटा आनीक बरें तुमी दाखोवप थिंगा दाखोवप बरें आहा. कॅमेरा ट्रिक सगळी बरी आहा आनी हांव मानता जे तुमी बरे बरे न्यूज जे अर्जन्सी बी कितें आहा ती गोंयची कितें वायट जाता कितें बरें जाता तें सगळें सांगपाक आनी तुमी दाखोवन दिता. सो म्हाका दिसता चॅनल हेज्या बरें चलचें.